Ottostaci Paula madun एकामेकाक लागी हाडून पावला templan तुझ्या एका मोना मोगान नाडलान लागी ओडून आता तुझी कृपा जोड इता मार्गान सोमेस्ता मी एकाच काळजात एका ताळ्यान गीत हें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकूच कुटुंब हांव जाऊ मागता बापा तुझें बेसांव एका ताळ्यान गीत हें गायता मोनान आनी काळजान एक जाता एकूच कुटुंब कशें जाऊ मागता बापा तुझें बेसांव. बो पवित्रित्वेक उलो मारून ही मिसाची भेट आमी सुरू करूया. बापाचे आनी पुताचे आनीक पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणींनो, आयज आमी वालंकनी सायबिणीचें तिसरें नोवेन समोरता आनी आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया बॉस्टन आसलेली माई. आंकवार मायन आपलें जिवीत पातकाविणी जियेली. पातक तिका केन्नाच लागूंक ना. आमच्या बातिस्मा वरवीं देवान आमकां आमचे मूळ पातकांतली नितळ करून आपली आपुरबायेची भुरगीं केल्यात. तेच परी बातिस्माच्या दिसाक आमी दोवी न्हेसोण घालून जेजूक आमी न्हेसल्यात आनी पवित्र जाल्यात. तर आमकां फावो जाल्ल्या पुनो जेवणपणाचें जिवीत आनी आमी बश्टां नांव जावंक पूण नितळ आनी निर्मळ सांबाळूंक वालंकणी सायबिणीचे मजतीन देवा बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागुया. आयचो विशय आमकां बागयोंत आंकवार मोरेचे पवित्रपण हाचे नियाळ करूंक आपयता. आनी आंकवार मोरे काळसा मोनान पवित्र आसली, ती नितळ आनी निर्मळ आसली. कुडी ओतम्यान ती पवित्र आसली. पूण आमी हे मायचे पवित्रपण वळखूंक विसरल्यात. पातकांत आमी भोंवल्यात. देवाचे काकलुटीक आमी आतां उलो मारुया. प्रितीच्या जेसू, आमच्या बावतिस्मांत आमचे पातोक भोगसोन आमकां पवित्रपण मेळ्ळां. तुजी खोशी आमी सदांच हें नितळ निर्मळ जिवीत सांबाळूंक. पूण जायते फावट देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जिये नासतना आमी पातकाची गुलामां जाल्यांत आनी आमचे पवित्रपण वश्टायलां. असल्या आमच्या चुकी खातीर आमी माफी मागता. Somiat kaklutu. Somiat kaklutu. Christat kaklutu. Christat kaklutu. Somiat kaklutu. सर्व पदवेला देव आमची काकलूट करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. महिमा देवाक उत्सव
मोहिमा देवा आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी मोहिमा देवा सोर्गी मोहिमा देवा सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया देवा सोर्गी मोहिमा देवा सोदवेगात देवा बापा देवा बापा देवा सोर्गी मोहिमा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका पापांच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा सोम्या देवा देवा देवाची शिरी तू संसाराचे पाप कात्याय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पोवी आत्म्या सांगाती देवा सोर्गी मोहिमा देवा देवा बापाचे मोहिमे मोहिमा देवा सोर्गी मोहिमा देवा जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पोवी देवा सोर्गी मोहिमा देवा एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर सोर्गी मोहिमा देवा आमेन 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 प्रार्थया ह्या वेळार आमच्यो सगल्यो कास्की मागणी आमी मारे उदेशी ताच्या पुता जेजूक उबारुया सर्व परवेदा देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व सोपून देणी तुजे तांय उपजतात आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पसून वाडय ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन दुसरे सोमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें आतां इज्रायला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां जिवीत दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आज आज्ञा आनी कायदे शिकयता तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात म्हज्या उतराक तुमी कांय चोडय नाकात वो उणें करी नाकात पूण हांव तुमकां घालतां ते सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात ते सांबाळात तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरा लोकांक तुमची जाणवाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटली ह्या कायद्याची खबर आयकून ती म्हणटली खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रां भाशेन दुसरे खंयचेच पोरचेक इतली जाणवाय आनी शाणेपण ना आनी खरेंच आमी उलो मारता तितलेय पावटी सर्वेस्पोर
आमचो देव आमकां लागीं आसा तेच भाशेन आनी खंयचो व्हडल्या राष्ट्रांचे देव तांकां लागीं आसतीत. आज तुमकां दिता ते समृद्धी असले कायदे आनी नेम खंयच्या व्हडल्या राष्ट्रांक आसतीत. देवाचें उतर हें. देवाचे उलोवकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. बापा म्हज्या तुका चुलासता हांव. तुका चुलासता तुझे वचो आनी बापूय ना तुझे सारको दुसरो कोणूच ना हीच मोग तुजो गुरू हांव ओद्रेकता. बापा म्हज्या मोगाला शक्ती पाद्योरा शेका. बापा म्हज्या मोगाला उरून तुजी वेगेक लिपता. किना तुजी दीस मोची मोची दीस तुजी इतल्याक बापाक हांव नादोस जाता. बुद्दू तुजी जावूं तुजो मोग करता. बापा म्हज्या मोगाला तुजी शक्ती पाद्योरा शेका. Papa, म्हज्या मोगाला उरून तुजी मुगेर लिपता. बागीवन जॅकोबान बरयलेलें चिटी वेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळे बरे देणे आनी सगळें सोपून दान वयर थावन येता आनी उजवाडाच्या बापा सून देंवता. ताची सवय कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावली बरी ना. आपल्या रोचना भितर आमी मालगोडी कशी जावन आपल्या उदार कुशेन स्वताच्या उतरां वरवीं ताणें आमकां आपली भुरगीं केल्यात. तुमच्या काळजांनी वोपला आनी तुमकां तारून दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात आनी ताका खालतीक रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फोटो नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. देवा मुखार नितोल आनी निश्कलंक भक्तीपण म्हणल्यार हें. अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी खोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेल्यापणांतलो सारको नितोल निर्मोल रावंक. देवाचें उतर हें. देवाचे उलोवकार शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावयात. Zui sorve sporat, zui sorve sporat, zui sorve sporat, zui sorve
सोव्याची कीर्ती गाजोवया क्रिस्ता सोव्याची उदोड ऐकुया ताच्या मोगाची कीर्ती गाजोवया Suisor Vespora Suisor Vespora Suisor Vespora Suisor Vespora सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोव्या सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवांच्या गालिलियांतल्या एका नोंगरान देवान गाब्रियल दुताक एका सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोरशीं धाडलो दाविदाच्या घोराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली त्या दादल्याचें नांव चुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चोड अपूर्व बायेचे सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायतें चिंतूंक पडली पूण देवदूतान तिका म्हणलें भियो नाका मारये तूं देवाचे अपूर्व बायेची आयक तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली तो व्हड जातलो आनी भोव वर तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घोराण्यांचेर सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना मारयेन देवदूताक म्हणलें म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोव वर त्या देवाची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली ह्या खातीर तूं जल्म दिवची आसा त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो आनी पळय तुजे सोयरी एलिझाबेथीन उत्तर पिरायेर एका पुताचो गर्भ संभोवला आनी वांस ती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना तेन्ना मारयेन म्हणलें ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा पोरमोणे आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोड सरलो जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणानो आयज आमी वेलंकनी सायबिणीचे पोरबे तयारी करता आसतना तिसऱ्या नोवेनान भितर सरता आनी आयच्या नोवेनाचो विशय मारिया बोश्टोवन आसलोली माय मोगलिश्टानो आमी बोश्टोवप हाचो अर्थ बेस बरो समजता बोश्टोवप म्हळ्यार कुरपेचें जिवीत ओगडावप वो पवित्रपण आमी इबाडप आनी आमच्या चलत्या जिवितान हाचो अणभव आमकां आसा आमच्या जिवितान आमकां कितें बोश्टायता तें म्हळ्यार पातो आनी जरी तर आमी पातकाचेर नियाळ केलो जाल्यार जें कितें मानमेंता विपरीत वेता वो ताच्या अगेन्स्ट वेता ताका आमी पातक म्हणटा
आनी आमकां जण एकल्याक कायदो आसा ह्या 10 मानमेंटां पोरमोणे आमचें जिवीत जियो आनी हाची खबर आमकां पयल्या वाचपांत मेळटा. मोगलेश्वरू आमच्या जिविताचेर आमी बारीकसो नियाळ केलो जाल्यार आमकां दिसून येतलें कशे भाशेन आमच्या चालत्या जिवितान आमी पातो घेवन भोंवता. कित्याक आमच्या जिवितान असोकताय आसा आनी ह्या असोकतायेक लागून आमी जायते फावटी आमचें कुरपेचें जिवीत ओगडायता. आमी सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां कशे भाशेन आमकां देवान बावतिजमांतल्यान पवित्र केल्या. आमकां ही एक धवी न्हेसोवन ताणें दिल्या आनी ती जिवीतभर आमी धवी सांबाळूंक जाय. पूण मनीस कशे सादे चालते मनीस कशे आमी जियेता आसतना आमी पातोक आदारतात आनी हें पातोक आमकां बोश्टायता. आनी बोश्टावल्या उपरांत आमी ह्याच पातकान शिरकोवन कशीं उरतात. आमकां जाय ह्या पातकांतलीं भायर सरप पूण आमकां आमची असोकताय ओडटा. मोगलिश्टानू आमी चडशीं जाणां हांगासर ट्रेनींत आयल्या आनी ट्रेनीचो प्रवास करता आसतना जेन्ना आमी वेलंकनी पावता तेन्ना पयलीं आमी नाता कित्याक आमकां मेळ आमकां लायक जायना. आमी आमचें जिवीत आमची कूड नितोळ दवरूंक फावता. पूण जायते फावटी मनीस कशे आमी विसरतात की आमकां कूड आनी ओतमो आसा आनी जायते फावटी ह्या ओतम्याची नितोळसाण आमी दवरूंक सांबाळूंक आनी त्या पासत वावरूंक आमी फाटीं उरले. आनी हाकाच लागून आयचो विशय आमकां सायबीणमायची देख घेवन हें बोश्टायल्लें जिवीत बदलून बरी मनशां कशीं जियोंक आपयता. आनी हो विचार फुडें वता आसतना हो प्रश्न आमच्या मनांत दवरुया. आमकां बोश्टावणे विणे जिवीत जियोंक सोंपें आनी भोव करून ह्या आधुनीक काळ आमचो दिसाचो दिसपट्टो आमचे एक्सपिरियन्स आमकां सांगतलें. जितलो हांव पवित्रतायेन देवाची वाट चलोवंक सोदता तितले फावटी तो वायटोवो म्हाका ताळणेन घालता. आनी हें सोजमोवपाक आमच्या जिवितांतलो एक एक्सपिरियन्स तुमचे मुखार दवरता. आमी जायते फावटी नवे मोचे घालता आनी भोव करून वायट शूज आनी जायते फावटी फेस्ताक निमतान वो खंयचोय प्रोग्रामाक वेचे सुवातेर आमी हे धवे मोचे घालून वेता. आनी जितलो हांव हो मोचे धवे दवरूंक सोदता तितली ताळणी येता वो कोण ना कोण ही म्हजे धवे मोचे मेळे कोत्ता. गोडेक हांव कित्याक आदोळटा वो कोण म्हजेर पांय दवरता. असलेंच जिवीत आमचें जाता. जायते फावटी हांव देवाचो भुरगो कसो जियोंक प्रयत्न कोत्ता पूण म्हजी असोकताय म्हाका पातकान घालता वो कोण दुसरो म्हाका हे ताळणेन घालता. मोगलिश्टानू आमी जेन्ना वेलंकनी वो हेर धर्मीक जाग्यार वेतात तेन्ना आमकां आमचे काळजान आमची ही मेळसाण आसा हें कळोन येता. आयज हांव तुमकां बोश्टावणें कितें वो आमी कशीं बोश्टावता ताचेर नियाळ करूंक आपयता. पूण आमी बोश्टावल्या उपरांत आमचें जिवीत कसलें जावंक जाय ताचेर आयज आमचो नियाळ जातो. जायतीं जाणां आमी आयज वेलंकनी सायबिणी मुखार हांगा आसा. जायतीं जाणां टीव्हीचेर ह्या मिसांत वांटो घेता आनी आमचो सगल्यांचो हावेस हो म्हजें जिवीत हांव बरे भाशेन जियेतो. पूण मोगलिश्टानू आमी घराक गेल्या उपरांत हें जें उर्बा आमच्या जिवितान आसता ती उणी जाता आनी आमच्या जिवितान नोसोडणी जायना. आनी हें सोजमोवका हांव तुमचे मुखार एक काणी सांगतलो. अशें म्हणटात की एक दीस एक व्हड देंवचार रिटायरमेंट घेतालो. ताणें इतलीं वर्सां मनशाक पातकान घाल्लो आनी दुसरे ताचे इंटर्न आसले जे फुडाराक देंवचार जावपाक आसतले आनी ते ताचे लागीं येतात आनी ताका विचारतात, सर तूं इतलीं वर्सां मनशाक नाडटालोय मनशाक ताळणेन घालतालो तुजो सेक्रेट कितें? आनी हो देंवचार हांसता आनी त्या सगल्या इंटर्नाक आपणा बराबर व्हरता आनी आपल्या ऑफिसान ताच्या आलमारी जीं हातियारां आसतात तीं दाखयता. आनी तो म्हणटा ही जावन आसा हातियारां जातूंतल्यान हांवें मनशाक पातकान घाला. आनी जायतीं हातियारां आसतात. एक आसता आशा, दुसरी आसता 14 पॉट आनी जायतीं हातियारां आसतात. पूण निमाणी 4 हातियारां तीं सारकीं जोल्लोलीं दिसून येता. आनी एकलो मनीस ताका विचारता, हो देंवचार ताका विचारता ही 3 हातियारां कसलीं? आनी तो सांगता ही जावन आसा 3 हातियारां जातूंतल्यान हांवें
मनशा बरेपणाचो रस्तो सोडून वायटोवें जिविताक बांदून दवरला आनी ती 3 हातयारां जावन आसलीं निराशीपण गौरव आनी प्रोकास्टिनेशन म्हळ्यार हांव फाल्यां करतलो मोगलेश्वर आमच्या जिविताचेर हो नियाळ आमी करुया जायते फावटी आमी उर्बेन आमचें जिवीत न्हू सोडूंक प्रयत्न करता पूण ही न्हू सोडणी शार्ती पावना कित्याक जेन्ना हांव म्हजें जिवीत बरे भाशेन जियेता तेन्ना हांव पातकान पडटा आनी जायते फावटी म्हजें चिंतप अशें जाता हांव पातकान पडलो हें म्हजें जिवीत अशेंच म्हाका आनीक साल्वा सावना आनी हाकाच लागून जायते फावटी जी बरी बदोळणी म्हज्या जिवितान येवपाची आसली ती उरता आयज जेजू म्हाका ताचेर आपले दोळे दवरूंक आपयता आनी दर एक दीस एक सोय कसो घेवंक आपयता जरी तर हांव आयज पातकान पडलो दुसरी सकाळ आसा म्हाका म्हजें जिवीत नवसोर दुसरें हातयार म्हळ्यार गौरव प्रायड जायते फावटी आमी वालांकानी येता हांव खरी पूण आमचें जिविताचेर आमी नवसोडणी करिना आमचें जिवीत कसलें तें आमी पळयना जायते फावटी आमकां दुसऱ्यांचें वायट जिवीत दिसता हो असलो हो तसलो पूण म्हज्या जिविताचेर हांव जायते फावटी नियाळ करीन मोगलेश्वर आयज आमच्या जिविताचेर एक ल्हान नियाळ करीन हांव गौरवान भोंवता जायते फावटी हांव म्हणटा म्हाका कुमसाराची गरज ना म्हजें जिवीत सारकें आसा आयज जेजू आमकां ल्हानवीक जावन सायबीण मायची देख घेवन आमचें जिविताचेर नियाळ करूंक आपयता तिसरें हातयार म्हळ्यार प्रोकास्टिनेशन म्हळ्यार हांव फाल्यां करतलो आमकां सकाळ फुडें एक हॅबीट जाल्या जेन्ना आमी आलार्म दवरता आनी तो आलार्म वाजता जायते फावटी मोबायलाक हें ऑप्शन आसा स्नूज म्हूण आनी आमी तो स्नूज बटन दामता आनी 5 मिनटां ओदीक न्हिदता हेंच संवय आमच्या जिवितान आमी आपणायलें जायते फावटी म्हाका म्हज्या जिवितान बदोळणी गरजेची पूण हांव कितें म्हणटा आयज नाका फाल्यां करतलो आनी आयज पावना फाल्यां पावना केन्नाच पावना मोगलेश्वर आयज आमकां निच्यो घेवंक आपयता आयज आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता आसतना सायबीण माय बोश्टो नासलोली माय अशें आमी परगोडटा हाचे समज म्हळ्यार सायबीण माय आपल्या आवयच्या गर्भांतान ती आपलें निमाणें खीण ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना तिणें पातकाचें खोत आपल्या जिवितान केन्नाच अणभवूंक ना भाग्यवंत आगोस्तीन तिका अशें म्हणटा सायबीण माय जावन आसा एकलीच सोस्तोरी जिणें गोरवान म्हणूं येता आपणें केन्नाच पातो करूंक आयज आमकां हे सायबीण मायची देख घेवन जेजू आपयता आनी ही देख कसली सायबीण मायन पातो कशे भाशेन करूंक ना दर एका दिसा तिणें निच्यो घेतलो आपूण देवाची वाट चलतली पातोक आपल्या जिवितान घेवची ना तर आयज जेन्ना आमी ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता जिवन जेजू ह्या आल्तारार येता आमच्या जिविताचेर एक ल्हानसो नियाळ करी पयले सुवातेर कुमसाराच्या साक्रामेंताचो आमी फायदो घेवया कुमसाराच्या साक्रामेंतान देव आमकां बक्षिता आमी जेन्ना आमचें पातोक वळखता दूख दोत्ता आनी बोगसणें मागता तेन्ना देव आमकां बक्षिता हें सदांच उगडास धरुया दुसरी वस्त म्हळ्यार आमी निच्यो घेवया आमचो देव मोगाळ देवाच्या मोगाचेर आमी पातयोया दर एका दिसा ह्या मोगांत आमी वाडुया रोमकारांक बरयले चिटीन 5व्या वसवरान 8वे वळेन आमकां अशें मेळटा देव आमची पातकां बक्षिता दर एका दिसा आमी ताका उलो करुया कित्याक तो आमचो मोग करता आनी निमाणे सुवातेर हें उगडास आमच्या मनान दवरुया आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर हें आमकां पयले चिटीन कोरिंतकारांक बरयलोले 6व्या वसवरान 19वे वळीन मेळटा आमचें पवित्रपण सांबाळय मोगलेश्वर हो शर्माव काबार करता आसतना हांव तुमकां एक एक्सरसायज दिता आतां इल्लो उगोत आमचे दोनूय हात उक्ते करून आमच्या हातांक पळोवया आमी ह्या हातान जेजूक घेतात आनी ह्याच हातान आमी कितें कितें करतात आयज हो ल्हानसो नियाळ आमी 2 मिनटां वो थोडो सेकंड आमचे हात पळोवया आनी हो सेरमाव आमकां लागता तशे भाशेन घेवया
सगळीं आमी उबी रावुया आनी आमचो बाबार्थ आमी विचारुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोतमानता देवा सूर पदवीदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो. आंकवार मरेताय सोळमलो. पोंस पिलाताकाल ताणें कूस सोंसलें. ताका कुस्सा जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. स्वर्गात चडलो. सूर पदवीदार देव बापाच्या उसऱ्यात बसला. तुवें जिव्यान मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें फुडेचें जिवनपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आमी देवाक उबारुया. देवान आपणाक विचून काडल्यात आनी मागल्यात हें सोत आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ओळखून घेवंक आपलें जिवीत पवित्रपणान जिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी जूय वायट वस्ता थंय निशेध मारूंक आनी समाजांत आनी देशांत बरेपण विस्तारलोले देशाचे खरे नागरीक ते जावंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. पातक आमचे आत्मीक जिवीत भोश्टायता आनी आमकां पवित्र देवा सोरचिली पयस व्हरता. तर आमी सदांच पवित्रपणाच्या मार्गार चलूंक आनी ह्या वरवीं सदांच देवाक चिकटून रावूंक आमकां कृपा बापा लागीं मागुया. आंकवार मारिया पातका विणे जियेली. आमी तिची भुरगीं तर तिची देख घेवन पातक करूंक व्हरतात त्यो संवसारी वंदावण्यो पयसावूंक आनी आमचें जिवीत देवाक मानता तशें आमी जिवंक आमकां देवा बापा लागीं कृपा मागुया. बो मोगाडा बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे थंय उबारता आनी जायतेची मागणी आमी ओगेपणीन तुका भेटयता. जें आमकां बरें आनी जें आमकां फायद्याचें तें तूं आमकां दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. दानांतवर एवढ्यार गीत गावयात. स्विकार तूं कोर आमकां. Dokowa kuriaco, sorotaka foraco, vedoita gut omogaco. Somiani Bog tuzo, undanek portazo, devi karan goso. Ariko yo bapa, beton di tau tuka. Manon tuke Bapa, yes svikar tu koramka. Kari koyo Bapa, beton di taktuka. Manon tuke Bapa, yes svikar tu koramka. Svikar tu koramka, svikar tu koramka. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली भयणीक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावात सुरवेस्पूर मानून घेवंक. जिव्या देवा पवित्र बापा,
जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सपुर्णायेन आमकां फावो जावंक हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगलें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगलें तुवेंनूच थारायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जाणवायेचे आनी पदवेच्या दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूताचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. ताचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरीन गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट म्हणून सोसूंक वेचचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो घूट परगोटुया. Sommin Gesù melo, sommin Gesù melo, sommin Gesù जीवन जाला. O बावार्थाचो घूट आमी परगोटा. Gesù नव्याने येतलो. Gesù नव्याने येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापाम टी सगायराज आमच्या गवळी बापाम आनी सगळ्या याज्ञकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनोच्चवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां जेसा गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आंगाचेर जाल्ल्यांची दर एकल्याच्या इंतेसवांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरे वालंकनी सायबिणी देवाचे माई संगाती बागयोन झुजे तिचो पोती बागयोन दवरूंदूत आनी सर काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उरवी. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू दान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सोरबंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून आमकां मागणें शिकयलां आनी ह्या मागण्या वरवीं आमी आमचें काळीज मन आमची कूड आनी आमचो आत्मो पवित्रतायेन सांबाळूंक नितळ आनी निर्मळ आमी जावूंक ह्याच मागण्यांतल्यान देवाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेन बुडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेरी संसाराची खातीरी आमची काकलूत आमची काकलूत देवाची शेरी संसाराची खातीरी आमची काकलूत आमची काकलूत
शांती दी आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी ह्याच जेजूक आंकवार मायेन आपल्या जिवितांत स्वागत केलो आनी आपले जिवीत पवित्रपणान सांबाळलें. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगलिश्टानो वाट दियात यादनिकाक आनी डिकन्सांक कोम्या व्हरपाक आनी भोक्तीपणान ह्या जेजूक शेवंक आमी फुडें सरूया. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. ये जेजू मोगळा. जेवणाच्या मेजार तुवें उलो मोडूय तुज्या त्या मासान तो बोदोलूय खाशिल्लो ताका रोज रोगो जायचो किलो उपरांतची सांग पिवूंक दिलो. बाप आनी पूत प्रार्थना. प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें. मोग वाडूंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावंक आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगलिश्टानो आतां 12 फ्लॅग हॉइस्टिंग आसतलें मागीर मागणें आसतलें आनी सांजे 8 वाजता पुरसांव आसतलें. एकूच उपकार मागता जेन्ना तुमी मिसाक येतात जेन्ना मराठी मीस चलता पळय तेन्ना लोकांक सायडीक काडून वो चेपून येनाकात. तांचें मीस काबार जाल्या उपरांत तुमी भितर येवंक तुमचे लागीं उपकार मागता. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात निर्मळ आनी नितळ काळजाची जावंक तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गायन करुयात. नंबर मायेक केदें तुजें नांव. Keде tuchena wakata tuka sobrona aizami magogaya maiga tuje besa